पवित्र आत्मे येते वेळार हांव तुका येवकार दिता. तुजें उतर म्हणटा जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका शिकयतलो. व्हडले व्हडले कृत्य तुका खबर ना ताचे विशीं तुका हांव शिकयतलो. येदे वेळार पवित्र आत्मे तुका उलो मारता. शिकय तुजें सो. Thank you, Lord, Holy Spirit, that you are teaching, you are guiding. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Jezuची शांती तुका. जेजू म्हणटा जो हांवान उदकान स्नान दिलें, पूण थोड्याच दिसांनी तुमी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्या. फुडें दोरिंताचो इतिहास पयलो 8वी जेजू म्हणटा तुमचे देऊन येतल्या ते पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्या आनी तुमी म्हजे गवाय जातले. तुमचे देऊन येतल्या पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्या. Holy Spirit will come upon you and you will have the power to be witness. जेन्ना पवित्र आत्मो शिसाचेर येता, जेन्ना पेद्रू पयलीच फावट लोकां लागीं उलयता तेन्ना तो सांगता जे तुमी पळयता तें जोएल प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें तें घडोवन आयलां. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकान देवान सांगलोलें की आपूण सगल्या मनीसकुलाचेर It's upon, I will pour out my spirit upon all flesh. देवान सांगलोलें की मनीसकुलाचेर आपलो आत्मो घालतलो. पवित्र आत्म्यान बरोवप आनी पवित्र आत्मो तुजेर येवप दोन वेगळे वेगळे. जेजू जेन्ना जोआवां कडल्यान जोर्दान नदीन स्नान घेता तेन्ना आमी पळयल्यार जेजू मागणें करता. ताचे उपरांत स्वर्ग उक्तो जाता, पवित्र आत्मो येता. जेजून उदकाचें स्नान घेतलें, मागीर तो पवित्र आत्म्याचें स्नान घेता. जेजू मागणें करता. कितें मागता काय तो? कितें मागता काय तो मागण्यान ताच्या बापा कडेन मागता पवित्र आत्म्याचें स्नान. जोर्दान नदीन 2 तोराचें स्नान जेजू घेता. एक जोआवां कडल्यान उदकाचें स्नान, दुसरें बापा कडल्यान पवित्र आत्म्याचें स्नान. ताकाच लागून तो म्हणटा इसायास प्रवादाचें पुस्तक 61:1-2 सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणेंच म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दी, खैत्यांक सुटका परगटून, कुट्ट्यांक परतून नदर दिवन, जुलुमाक सांपडल्यांक सोडून आनी सर्वेस्वराचें कृपेचें वरस परगट करून ताणेंच म्हाका धाडला. ही जर आमी वड पळयली सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. जेजू पयलोच पवित्र आत्म्यान भरलेलो. पवित्र आत्म्या वरवींच तो आंकवार मरताय संभवलेलो. पूण पवित्र आत्म्यान बरोवप आनी पवित्र आत्म्याचें स्नान खूब फरक आसा. जेन्ना आंकवार मारिया इलिझाबेथीक भेट दिवंक वता थंयसर आमकां मेळटा जेन्ना आंकवार मारिया नोमान करता इलिझाबेथीक, तिच्या आवाजांतल्यान इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरता.
की आतां आमी पळयलें जाल्यार हातूं भितर उदक आसा. This is filled with water. She is filled with Holy Spirit. Elizabeth is filled with Holy Spirit. एक आसा, you are filled with Holy Spirit and Holy Spirit is upon you. Laying of the hands, Holy Spirit upon you. See, when you're filled with the Holy Spirit, the world can distract you, attack you. तूं जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरलोलें आसा, तरी आसतना तुका संवसार हालोवंक शकता. तेच की आमी शेजारचें जिवीत पळयता हांव जेन्ना उदकां स्नान घेतलेलें, पूण पवित्र आत्म्यान स्नान घेवंक ना. पूण जेन्ना तांणी जेजू स्वर्गांत सोडलो आनी जेजून पवित्र आत्मो तांचेर पाठयलो, तांचें जिवीत पळयात. जैतिवंत जिवीत. कित्याचेर जैत? दुयेंसाचेर जैत, सैतानाची जैत, सगल्या ताच्या मान्याचेर, कालकाच्या पदवेचेर जैत. They were attacked. सगले वाटेन सगले तरेचें वायट आसा, पूण त्या वायटाचेर जैत मेळून. If you have taken the baptism of water, like this, you are filled with the Holy Spirit, but still the world can attack you, and you can feel you are, when you have the baptism of the water, you are filled with the Holy Spirit. संसाराची जैत वरून, you need that the Holy Spirit should come upon you, overshadow. Holy Spirit should come upon you. तूं ताचे वयर न्हय, तो तुजे भितर न्हय, तो तुज्या वयर. Holy Spirit should come upon you. पळय, जेजून तेंच केलें जेन्ना तांणी उदकान स्नान घेतलें. मागीर तो मागणी करता. जोर्दान नदीन 2 तरेचें स्नान जेजू घेता. एक उदकान बातिस्ता कडल्यान, एक पवित्र आत्म्यान देवा बापा कडल्यान. आनी तेंच तो चालू करता जेन्ना तो पुनर्जीवन जावन स्वर्गांत चडटा. तो सांगता सांग, रावात, जेरुसालेमांतले भायर सरो नाकात, मागात, कित्याक ताणें पयलें ताका सांगून दवरलेलें आसा की मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. वायटोवी जावन तुमी तुमच्या भुरग्यांक जर बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा जाल्यार बाप ताचे लागीं पवित्र आत्मो मागल्यार दिवचो ना. तो सांगता पवित्र आत्मो मागात, कित्याक हेंच की जेजू करूंक आयिल्लो. ताका जाय सगळीं आमी ताचेर बावाट दवरता ती जैतिवंत जिवीत जियेल्लीं. ताका नाका कोश्टांतल्यान कोश्ट आमचे वयर आनी आमी चिंतलेलीं. तो आमचो भार काडूंक आयला, पूण तो दिता तें घेवूंक उतरेकूंक जाय. यू हॅव टू हॅव द डिझायर टू हॅव दॅट बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. पळय ते शीस एकेच जाग्यार रावून मागणी करीत आसले, म्हणजे तांचो लक्ष, तांचें ध्यान मन जें बापा कडल्यान येवचें आसा, जें जेजू कडल्यान येवचें आसा तें घेवन, ओय जेजू आमकां तें जाय, दी तुजें पवित्र आत्म्याचें स्नान दी, पवित्र उज्याचें स्नान दी. यू हॅव टू आस्क, देन यू रिसीव. जेजून पासून तेंच केलें जेन्ना जोर्दान नदीन ताका उदकान स्नान मेळ्ळें. मागणी जेन्ना जेजू जोर्दान नदीन उदकान स्नान मेळ्ळें, मागीर ताणें मागणी केली. कितें मागलें? बापा, दी तुजो आत्मो म्हाका, दी तुज्या आत्म्यान स्नान म्हाका. एक स्नान म्हाका मेळ्ळें उदकाचें, दुसरें स्नान पवित्र आत्म्याचें. जेन्ना आमी बाप्तिस्म घेता आमी हे भाशेन भरता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेता
ही आख्खीच बॉटल एके उदकाचे आख्खीच बालदेन बुडयलेले भाशेन जेन्ना बावतीस घेता जेन्ना उदकान बुडयताले पयलीं जेन्ना उदकान स्नान घेताले तेन्ना उदकान बुडयताले फुली इमर्स्ड इन वॉटर. आतां जेन्ना पवित्र आत्म्यान स्नान जाता fully immersed in Holy Spirit. He is overshadowing you. म्हणजे जे कितें वायट आसा जें तूं सोडूंक सोदताय तुजे वरवीं तूं प्रयत्न करताय until and unless you get the baptism of the Holy Spirit, you are not equipped to fight that. Holy Spirit is the one that gives you all the power to overcome everything coming from this world. Otherwise, the world is winning and you are losing. But when you are overshadowed, जेन्ना पवित्र आत्मा तुजेर येता तुका पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटा पवित्र उज्यान, then you're victorious in every area of your life. तुजेर दवरलेलें आसा तुका कितें जाय हे कश्टांतल्यान असोच येयल्लो जेजून वाट केल्या पूण तें घेवूंक तें बावतीस्म घेवूंक पवित्र आत्म्याचें तुवें उतरेकूंक जाय. तें पवित्र आत्म्याचें बावतीस्म घेवून तुवें उतरेकूंक जाय. तुवें मागूंक जाय जेजू म्हाका तुज्या पवित्र उज्यान तुज्या पवित्र आत्म्यान बावतीस्म दी.